सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. एमेसाचें बलिदान भेटयलां फादर कोसे साव de Silva हाच्या आत्म्याक, मोनिका पुशेतो हाच्या आत्म्याक, तांकां सासणाचें जिवीत पुनः जिवंतपण आमी मागुया. तशें मागुया आयच्या दिसाक आपल्याचो जल्माचो दीस संभ्रमता सेरेना गोम्स. बाबाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी जो आसा, जो आसलो आनी जो सदांच आसतलो ते आमच्या अबो मोगाळ देवाची कृपा आनी शांती तुमची सौम्य आसूं. मोगाळ भाव भयणीनो, देवान आमकां जायतें फावो केलां आनी आमच्या गिन्यानाचो आमी बरो वापर करूं देवा मुखार आमी खात्रीची जावं ल्हानविकायेन वाडूंक आमकां आदार मागुया. आनी सावार फावटी देवाची चाकरां कशीं आमी वाडूंक ना, देवाचो मोग आमच्या जिवितान आमी सांबाळूंक ना, वळखून घेवन आमच्या पातकांचे देवा लागीं बोगसणें मागुया. बोगसणें मागून म्हणुया, हांव पातकी सोरपुरिदा देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता, मनान चिंतून आनी तोंडान उसारून, वायट आदारून आनी बळी सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत बागेव सदांच आंकवार मारी सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बक्षून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. सर पदवीदार देवा आमच्या काकलूत सारा बापा,
तुज्या आदारान मात तुका फावो ते पोरी आमी तुजी सेवा करूंक पावता. तुवें भासवलें सूख जोडूंक आमी धांवताना वाटेर आडून पडोना जावच्या तूंच आमकां सांबाळ म्हूण तुजे लागीं मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोवी जी येता राजवट चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. भागयोन पावलून रोमकारांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप. भावां भयणीनो, प्रिस्काक आनी आकिलाक हांवें विचारलां म्हूण सांगात. जेजू क्रिस्ताच्या वावराक तांणी म्हजे बरोबर खांद मारला. म्हजो जीव वाटावंक त्यो प्राण दिवंक फाटीं सरल्यो नात. देखून हांवूच न्हय पूण विदेशांच्यो समेस्त पवित्र सभा तांच्या उपकारांत आसात. तांच्या घरांत एकवटा ते पवित्र सभेकूय म्हजो सालाम. एपेनेत म्हज्या मोगाच्या इश्टाक हांवें विचारलां म्हूण सांगात. आजयेन क्रिस्ताक दिलोलें प्रथम फळ तो. मारयेक म्हजें नोमान घुमयात. ती तुमचे मदें खूब वावुरल्या. म्हज्या सोयऱ्यांक आनी बोणकोणींतल्या भागेल्यांक आंद्रोनिकाक आनी जुनियासाक म्हजें नोमान. दोर पोरगोटणारां मदें नांव वस्ते आनी म्हजे आदी क्रिस्ताचे पाटलावदार ते. आपल्या ताक नोमान. सोमया सोवे तो म्हजो चड मोगाचो इश्ट. क्रिस्ताच्या वावरान आमचो आदारी जालोल्या उर्बानाक आनी स्ताकीस म्हज्या इश्टाक नोमान. एकामेकाक पवित्र उमो दिवन नोमान करात. क्रिस्ताच्यो सगळ्यो पवित्र सभा तुमकां नोमान करतात. हांव तेर्सियस तुमकां सुमयाच्या नांवान नोमान करतां. हांवें ही चीट बरोवन काडल्या. म्हाका आपल्या घरांत घेतला तो आनी तांगेर जमता ती आख्खी पवित्र सभा तुमकां नोमान करतात. एरास्तूस शाराचो भांडारी आनी आमचो भाव क्वारतूस तुमकां नोमान करतात. हांवें तुमकां पोरगोटलां त्या जेजू क्रिस्ताच्या शुभ वर्तमाना प्रमाणें जियोंक जो तुमकां गोटाय दिवंक शकता त्या देवाक महिमा. जेजू अगोणीत युगां काळांनी गुपीत दवरलेल्या पूण आतांच्या काळार पोरगोट जाल्ल्या गुटाची प्रकाशनी. ताची वळख आतां सगळ्या विदेशांक पावली आनी हे पोरी ती भावार्थान देवाक खालती जावंक पावतात. हेच प्रवाद्यांनी आदीं फुडें बरोवन दवरलां आनी हेच सासणीक देवाचें निर्मण. अगोणीत जाणवायेच्या एकल्याच देवाक जेजू क्रिस्ता वरवीं महिमा सासणाच्या सासणाक. आमेन. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब. देवा आमच्या राजा सदांकाल आमी तुजें नांव वाखाणटल्या. सगळीं म्हणुया. देवा आमच्या राजा सदांकाल आमी तुजें नांव वाखाणटल्या. दिसान दीस तुका दिनवासता आनी तांबो नासतना तुज्या नांवाची स्तुती करता. सर्वेस्पर कितलो थोर आनी वंदिवंत ताचे थोरायेचो थाव घेवंक नजो. जबाब. देवा आमच्या राजा सदांकाल आमी तुजें नांव वाखाणटल्या. पिणका पिणकेक तुजीं कर्तुत्वां परगोट करता. तुज्या बोलिश्ट करण्याची खबर गाजोयत वेता. तुजी किर्ती कितली गाजता. तुजी महिमा कितली फांगता. तुज्या ओचोऱ्यांची खबर सगळ्यांक परगोट जाल्या. जबाब. देवा आमच्या राजा सदांकाल आमी तुजें नांव वाखाणटल्या. तुवें रचलाय तें सगळें तुका दिनवासूं सर्वेस्परा. तुजे बोग तुजें वंदन करूं. तुजे राजवटेची महिमा गाजो आनी तुजी पदवी परगोट करूं. जबाब. देवा आमच्या राजा सदांकाल आमी तुजें नांव वाखाणटल्या. उद्गार.
Sui solvesmora, sui solvesmora, sui solvesmora, sui sol. Sui solvesmora, sui solvesmora, sui solvesmora, sui sol. केदें वर्तें उदारपण आमच्या सुमया जेजूचें आमी गिरेस्त जावचे खातीर आपुणून जालो दुर्बळ. Sui solvesmora, sui solvesmora, sui solvesmora, sui sol. Sui solvesmora, sui solvesmora, sui solvesmora, sui sol. सर्विस्पो तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका परमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. तुका सुमया. जेजून अशें आपल्या सिसांक म्हणलें, बाशकोळपणां जोडिल्ले गिरेस्तकायेन तुमकां इश्टां जोडून घेयात. अशें तुमकां ती अंतरून वचत तेन्ना ते तुमकां सासणाचें बिराडांनी स्वागत करून घेतले. जो सोपुल्या वस्तूंनी कातरेचो तो व्हडल्या वस्तूंनी कातरेचो, आनी जो सोपुल्या वस्तूंनी खोटो तो व्हडल्या वस्तूंनी खोटो. म्हणटोच जर बासकळपणां जोडिल्ले गिरेस्तकायेन तुमच्या कातरेची जावंक जालें ना, तर असोल खरी गिरेस्तकाय तुमकां कोण पातयतलो? जे तुमचें न्हय तातूंत जर पातयेवंक नजो जालें, तर तुमचें काशाचें तें तुमकां कोण दितलो? खंयच्याच चाकरान दोगा दोनयाची बरोबर चाकरी करूंक नजो, कित्याक तो एकल्याक जळटलो आनी दुसऱ्याचो मोग करतलो. वो एकल्याची पांक धरून रावतलो आनी दुसऱ्याची बेपरवा करतलो. तुमच्यान देवाची आनी गिरेस्तकायेची चाकरी करूंक जायना. हें आयकून गिरेस्तकायेक लोबदोलले फारिजेव ताच्यो मस्कोऱ्यो करूंक लागल्यो आनी ताणें तांकां सांगलें, मनशाचे नदरेक आपूण न्यायी म्हूण दाखयता तुमीच ते, पूण देव तुमची काळजां बरो ओखता. तर मनीस उंच मोलाचे म्हूण लेखतात ते देवा मुखार कांठालो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. तुका क्रिस्ता. कोणाच्यान खंयच्याच चाकरान दोगा दोनयाची बरोबर चाकरी करूंक नजो. स्टानो, आमची जायतीं भाव भयणां भायल्या देशांत भावुरतात, जावं अमेरिकाक, UK ह्या देशांनी आपल्याक वावराक गेलेलीं आसा. आनी थंयसर तीं वावता आसतना एकूच कडेन वावर करिनात. थोडीं 5 वरां एका जाग्यार काम करतात आनी 4 वरां दुसऱ्या जाग्यार काम करतात. वो दिसाचीं थोडीं वरां काम करतात, रातीचीं थोडीं वरां दुसरे जागी सुवातेर काम करतात. 2 सुवातेर 3 सुवातांचेर तीं वावुरतात. आमचीं सिरवेदोरां आसात, आमच्या घरांत काम करूंक येतात. 1-2 वर एका घरांत काम करतात आनी आनीक 2-3 वरां आनी दुसऱ्या घरांत काम करतात. हे भाशेन आख्या दिसाक 3-4 कडेन पासून वावर करतात. कित्याक ह्या मनशांक सत्य आसा, फ्रिडम आसा वावर करूंक, आपल्याक जाय थंयसर वावर करूंक. तांकां दोनयाचें पडून वचूंक ना. तांकां फकत पयशे जोडपाचे आनी तांकां सत्य आसा, तांचें फ्रिडम आसा वावर करूंक. नाका सोडूंक दिवंक तांकां एक सत्य आसा. पूण जेजू सांगता ते चाकरां असले न्हय. खंयच्याच चाकरान दोगा दोनयाची चाकरी करूंक जायना.
कित्याक एकल्याक तो जोडटलो दुसऱ्याचो मोग कोत्तलो. तांची चाकरां आसलीं ते प्रॉपर्टी ऑफ द ओनर ऑफ द लॉर्ड ओ किंग अशें म्हणोंक जाता. म्हणटूच तांची सत्या तांकां नासलोली, तांचें ओन फ्रिडम म्हणटा तें ना. ते तांचे स्लेव्स आसले. जें कितें दोनी कितें सांगता तेंच तांणी करूंक जाय आसलें. दोनी कितें मागता तेंच करूंक जाय, ताचे भायर तांच्यान कांय करूंक जायना न्हय म्हूण चिंतूंक पासून जायनासलें. कित्याक ती दोनयाची प्रॉपर्टी, दोनयाची वस्त. एक चाकोर, एक सर्वंट, तो जावन आसा दोनयाचो गुलाम. आनी हे नदरेन हें देवाचें उतर आमी नियाळटा आसतना जेजू आमकां कितें सांगता की आमी देवाची आनी गिरेस्तकायेची बरोबर चाकरी करूंक जायना. आमी गुलामां कोणाची एकल्याची जावंक शकता, गिरेस्तकायेची गुलामां नाजाल्यार देवाची गुलामां. आमी जेजूची पाटलावदारां म्हणटूच आमी देवाची गुलामां जावंक जाय. आमचें जिवीत ताच्या हातान आसूंक जाय आनी तो कितें सांगता तेंच आमच्या जिवितान आमी करूंक जाय. आनी तो कितें सांगता तेंच आमी केलीं जाल्यार ताचे मुखार आमी खात्रेचीं मनशां जातलीं. तो आमचेर अदीक पातयतलो, जें आमचें आसा तेंवूय दितलो आनी आमचें नांवूय तेंवूय आमकां देव फावो करतलो. असले आमी खात्रेचीं मनशां जावंक, देवाचे गुलामां आमी जावंक, देव सांगता तें आमच्या जिवितान आमी करूंक. हें देवाचें उतर आयज आमकां सगल्यांक हुस्कायता. आमचे लागीं थोडें कितें आसा म्हूण आमी आमच्या व्हडपणान भरची न्हय. जे फारिझेव कोत्ताले, जेजूचे मुस्कोऱ्यो कोत्ताले, तेन्ना जेजू तांकां म्हणटा तुमी मनशाक मोल दिता त्या देवा मुखार कांयच न्हय. एक कांटालो, एक फूंक. म्हणटूच मोगाळ भाव भयणीनो, आमचें घडी धोरण अशें जायत. आमचे लागीं थोडें आसा म्हूण आमचे व्हडपणान आमी भरचें न्हय, पूण देवाची गुलामां, देवाची सर्वंट, देवाची चाकरां, देवाची सेवकां कशीं आमी जिवन ताका ताच्या दोळ्या मुखार आमी खात्रीची जावन आमकां सगल्यांक आदार आनी बळ मागून घेवया अशें जावं. पेटोवणे वेळार गायन गावया C43 वेदीचेर उंड्या सवें पेज 46. म्हज्या भावणीदो, मोजें तुमचें बलिदान सोर पदवीदारा देव बापाक मानता तसलें सा म्हूण मागात. हे तुमच्या सजले बलिदान आपल्या मनात आनी मोहिमे आमच्या न्याशी पवित्र सवेच्या आदाराक सर्वेस्वर मानून घेऊ. कोणवळ्या बापा, ही जेजूच्या कुडी रोगताची निर्मळ भेटोवणी तुजे मुखार सोडूं. तिका लागून तुजें सुभांक आकुळीचो पावस आमची तुज्या पातकी भुरग्यांचेर ओत म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां बारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयवशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा, सोर काळी सोताय आमी तुका दिनवासूंक पावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रुचलय, नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्तां आमच्या सोम्या वरवीं दुयेन ताका सोडयलय. ताचे उदेशीन देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दोलबार तुजी तर महिमा वाकाणटात.
तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं, सर्ग आनी संवसार भला तुज्या वैभवान उंचरगी तुका सय सय, सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सय, उंचरगी तुका सय सय. बाबा खरोच पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन खोस मरोन ससूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हटलें, तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियात, ही म्हज्या रोगताची कास, नव्या आनी सासणीक कराराचें रगत, पातकांचें मोक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वावरतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. तिसरो जबाब दिवन आमी बाबा ताचो गुट परगटुया. तुज्या कुर्सा आनी पुनो जिवंतपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या, संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनो जिवंतपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उडोवप आनी सोडूंची कास समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कुडां रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबीचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापाक, फिलीप नेरे आमच्या गोवळी बापाक आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बोरवासो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेसांक तुजे पुरसुळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेसांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकार मरे देवाची माय सांगती भाग्योन सुसे तिचो पुती, भाग्योन धर्म दुता, भाग्योन सुसे वास आनी सर्व गाडी तुका मानवल्यात ते सगळ्या भोगतां बरोबर सासणाच्या सुखात आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा सर्वोंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. देवाच्या आमी सादी चालती ल्हानवीक चाकरां तो दाखयता तें आमच्या जिवितान आमी करूंक कात्रेची मनशां जावं आदार मागून जेजून शिकयलेलें मागणें आमी म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या चे नांव पवित्र जावं, चे राय आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणी पडून दिवं नाका पूण वायटांनी आमकां निवार. देवा आमकां सगल्यांक वायटांनी पातकांनी ताळल्यांनी निवार. दया करून ह्या जिवितांत गोठाय सबसकाय भलायकी पेकोणी आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बाबाट्टान बोरभाशान अंतरेकता. तर आमकां तुजे उद्धार काकलुतीन सर पातकांनी सुटोय आनी सर आकारांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. जेजून आमच्या सोम्यान आपल्याचे सांग शांती दिली. हो जेजू आमकां सगल्यांक शांती दिता आनी म्हणटा, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय
पूण तुज्या पवित्र सुबेच्या बाबाटाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमण तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जेन्ना राजवट चलयता सासनाच्या सासना आमेन. सुम्या जेजू क्रिस्ताची शांती तुमचेय सव्या आसूं तुमचे सोव्य एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप काडटले आमची ककलूत कर. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप काडटले आमची ककलूत कर. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. हो तो जो जेजू आमचो सर्वंटार आपल्याच्या देण्यांनी ग्रेस्कायेन तो आमकां बुद्धा सगळ्या विस्वासान ह्या सोम्याक येता ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण कास्त्रान म्हाका भलायकी मेवतली. क्रिस प्रसादा वेळार खयोन गावया D28 म्हज्या जेवणाक याद पेज 62. म्हज्या जेवणाक याद बाबूर कोशी बसा म्हज्या कुडी रोगतान कुशीदादो साया मोजा जेवणाक याद बाबूर कोशी बसा मोजा कुडी रोगतान कुशीदादो साया जेसू जेसू जिवीत तुजें Saldi jivid amchen Jesu, Jesu jivid tujen Saldi jivid amchen Uno morun vatan jivan morun moza Tumit uno sayam dusran jivan moran Uno morun vatan jivan morun moza Tumit uno sayam dusran jivan moran Jesu, Jesu jivid tujen Saldi jivid amchen Jesu, Jesu jivid tujen Saldi jivid amchen उभी राहूया. प्रार्थूया. सोर पदवेदार आनी दयाळ बापा तुजें देवीक बळ आमच्या जिवितान अदीक अदीक पोजळशें कर. जेजूच्या कुडी रोगताच्या ह्या जेवणान तुवें आमकां परतून जिबान आनी गोठायेन भरल्यात. तातूंत बासाललें सर्गीचें सूख सोडूंक ह्याच
जेवणा वरवीं आमकां तयार कर. ह्या मागता क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्व तुमचे सोमे आसो. तुमचे सोवे असो. सोर पदवीदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार शेवटा कयोन गावया F21 संवसारांत वचूंक जाय पेज 95. Aingolea utracia usmara संवसारांत आमी वचूंक जाय जिविताच्या उग्या पोसनाय संवसारांत आमी वचूंक जाय एका मोगान आनी वावरतान सदांच करी क्रिस्तांव जावच्या सासणाच्या जिविता वाटे तूं आमकां